Just imagine. ए परत एकदा तुमचे स्वागत मित्रांनो. सध्या दांडिया सारखं फीवर चढलेलं असा इष्टानो. while BJP was suffering upheavals, Congress was also not sailing smooth. ज्यांना बीजेपीन पोर्टफोलिओ वाटपावयरसून खवदळ पडलेलो त्यांना काँग्रेसीनूय कितें बरें चित्र नासलेलें. आउट ऑफ 9 सडनली 7 आमदार खाशे प्रतापसिंग राणे हेंचेर उलटले. राणे पर्रीकर वांगडा मॅच फिक्सिंग करता अशें बाबूश मनसारात म्हणटा. सिनियर राणे सामको थंड पडला. ताका झगडी बी करपाक भंय दिसता, कापता अशें आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. हांगासर इतलो बोवाळ जाला की सेक्रेटरी डेस्क इनचार्ज फॉर गोवा चेल्ला कुमाराक धावत धावत गोंयान येवचो पडलो हेंचे निस्तारोवपाक. न्ही बाबुशाचें कितें आहा, बाबुशाक रेरली राग येता, तो रेरली रागार जाता. पूण जाता तेन्ना सरकारे बदल जाती है, कॉर्पोरेशन हिल जाते हैं, काउंसिलर साइड चेंज कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्कर हो जाती है, काया पलट हो जाता है. Just imagine. Alex, there was an allegation that Speaker Rajendra Arlekar does not allow Vijay Sardesai to talk in assembly. As far as that allegation is concerned, I don't think it is true. Now, that is called match fixing. If Congress does something wrong, BJP तेजो बोवाळ करता. जर BJP कितें wrong करता, काँग्रेस तेजेर बोवाळ करता, इशू करता, प्रोपगंडा करता. But where is development? I think we should settle it among ourselves instead of going to the press. हांवूय तेच म्हणटा न्हू. हांव तेच म्हणटा, तुमी आनी BJP कित्याक भोंवन भोंवन प्रेस कॉन्फरन्सी घेता, मिडिया मनान वतात, आपली मदीं सेटिंगां करून, आय मीन आपले मदीं बसून सिटिंगां करून इशू सॉल्व करपाचे. वा आतां प्रताप सिंग राणे कसो उलयता, आय विल नॉट फायट, आय विल डिस्कस, विल सिट ओवर द मॅटर, नो आर्ग्युमेंट, प्लीज पीस. कशें Just imagine. Chella Kumar sir, will Pratap Singh Rane continue as opposition leader for Congress? No. But as you have seen that Babush Monserrat, Jennifer Monserrat, Babu Kavlekar, Digambar Kamath, Movin Gudino, Pandurang Madgekar, what you have to say about that? They are united. United against Ranes. Okay, Chella Kumar is in Goa at present. Is it for the crowning of Alex Reginald as opposition leader? No, just I didn't come to. असो सर, असो कळे सर, म्हाका ते कळे, भावना पावले. हय, भावना पोचले. हे युनियन मिनिस्टर आसता पळय, हांकां कितें दिसताना, आमकां लोकल मिडियाचे रिपोर्टर आहा पळय आमी, आमकां अक्कल नासता, आमी बुद्धू, म्हाका कांय कळना. राव, हांव फुडें जाता पळय. Sir, you are in Goa to access Digambar's role in illegal mining scam, Goa's great illegal mining scam. It is not my job. Just I came since I am in Goa. I thought just like a. कळ्ळें? आमकां गड्डे बटाट भरले अशें तकलेन. बरें. Sir, recently President Pranab Mukherjee had said that make a way for Modi, make a way for Modi, make a way for Modi. He never mentioned anything about that. They had showed it on headlines today and all. And to now you are saying no, how? But my final question is, Pratap Singh Rane going out as opposition leader and Alex Reginald is coming in as the uprising, dynamic, dashing, talkative opposition leader of Congress. Yes, of course, he is a very strong Congress discipline. ही solid match fixing झाली मरे हांगा. Just imagine. What is the difference between Shah Rukh Khan and Vijay Sardesai? How is simple? Shah Rukh Khan is not allowed on Wankhede Stadium, whereas Vijay Sardesai is allowed on Wankhede Stadium for any match, and for that matter he is allowed on Fatroda Stadium also any time, खंयच्या टायमार वचूं शकता, because he is available of Fatroda. It's very simple. But how much I am allowed, everybody knows.
आवयस तुवें सुद्दां सेक्युरिटी गार्डाक शाणपणां सांगली काय कितें मूठ बी दाखयली काय कितें अशी करून तुवें कितें केलां कितें फातोर्डा स्टेडियमान बी ना बरें बरें तुका एक प्रश्न विचारपाक जाय म्हाका द क्वेश्चन वीच आय वॉन्ट टू आस्क यू इज तूं एक पळयलां आसतलें तुवें एक गजाल नोटीस केल्या आसतली बारीक जी तुका म्हणजे तुका स्पिकर उलोवपाक दिना एसेंब्लीन सारको पळयला तुवें नोटीस केल्या ती आमी नोटीस केल्या ती नविदाद कांय ना हातून पूण हें एक पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीन म्हाका दिसता एक ही प्रथा जावन पडल्या. बरें तो मनीस म्होंव मारता म्होंव ह्या वाक्यांतलो खंयचो एक शब्द मराठीन ट्रान्सलेट कर आनी तें वाक्य म्हणून दाखय पळया अशें जर तूं करीत जाल्यार मोद मारपाक लागतलो. वा शाबाश शी सामकें म्होंव एका मराठीन मध म्हणटा तो मनीस म्होंव मारता म्हणजे तो मनीस मध मारता कळ्ळें तुका सारकें हजर जबाबी विजय सारको हजर जबाबी विजय. बरं आमकां एक सांग तुजें आनी पर्रीकराचें केन्ना पेटलें एक्झॅक्टली. ऑन द 2nd of February 2011. ओ फर्स्ट क्रश आणि फर्स्ट फायट ते बी पर्रीकरा वांगडा हाऊ कॅन यू फॉरगेट यू कॅनॉट. बरें इज देर अ प्रपोजल ऑफ मेकिंग बाबूश मोन्सेरात द न्यू ओपोजिशन लिडर ह्या खातीरूच बोवाळ करता तेका जावपा ही वॉन्ट्स टू बी ओपोजिशन लिडर तेका जावपाचो आसा. I have always been supportive. दिस इज ऑल्सो मॅच फिक्सिंग. Just imagine. लास्ट बट नॉट द लिस्ट सिनियर राणेचेर सद्या क्रिटिसिजम जायत आसा आनी तेचेर ज्युनियर राणेचें कितें रिएक्शन हें तुमी पळोवपाक रावल्यात आसतलें अख्खें गोंय रावल्या. लेट्स सी वॉट ज्युनियर राणे म्हणजे विश्वजीत राणे हॅज टू से अबाउट दीस. Just imagine. सर आतां काँग्रेसीन सद्या अशें चल्लां की तुमच्या वडिलांक सायडलायन करून आलेक्स रेजिनाल्डाक ओपोजिशन लिडर करपाक सोदता हेजेर तुमचें कितें रिएक्शन. काय ना म्हाका काय हरकत ना. बरें ओके सर Babush Monserrat, once your partner in crime, I mean once your good friend, very good friend. He and Jennifer and Pandurang Madkekar and Digambar and Babu Kavlekar and they all are against your father. How come suddenly they are against your father and they want your father to step down from the opposition leader seat? Why are they against your father? That you should ask them, not me. Actually, he's right. पण बाबुशा कडसून विचारपाचें हें आमी रिपोर्ट इज ओवर रिपोर्ट हांगाच सोंपलो. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावा जस्ट इमॅजीन. Just imagine. ओके आतां तुमी हें सगळें पळयलें कितें चल्लां तें आमच्या स्टेट काँग्रेसीन सद्या कितें कितें चल्लां घडामोडी हें तुमच्या मुखारच आसा. तुमकां खबर आसा हें अशें कित्याक चल्लां तें कित्याक अशें घडटा हे सडनली इतले अपहिवल्स कित्याक. कारण ज्या काँग्रेस लिडरांनी ज्या सिनियर काँग्रेस लिडरांनी खऱ्या अर्थान आयज फुडें सरोन लीड घेवपाक जाय आसली फ्रंट घेवपाक जाय आसलो स्टँड घेवपाक जाय आसलो जेंच्यांनी आपली सिनियरिटी दाखोवपाक जाय आसली खंबीरपणे खंय आसात ते कितें करतात ते खंय आसात खंय ते सांगा खंय ते कितें करतात ते बे अशें करता म्हणून हांगा अशें घडटा ते खंय आसा जाणा हे बे ते हांगा आसा ताका कांयच पडलें. Just imagine. आणि इश्टानो दांडिया रास सगळे कडेन सारको आभास करपाक लागला आणि तुमकां जर कितें सांगपाचें आसत जाल्यार मेल करा features@prudentmedia.in हाचेर तुमी म्हाका मेल करून सांगूंक शकता तुमचे फीडबॅक्स वायट बरें कितें आसूं तुमचे फीडबॅक्स प्लीज म्हाका पावया आणि पळोवंक विसरूं नाका जस्ट इमॅजीन दर आयतारा 7:30 9:30 आणि 11:30 आणि बरे भशेन रावा मोग आसुनी गुड बाय. Just imagine.